Christian family reaches out to neighbors, fosters cordial relationships. प्रितीच्या भयणी भावांनो, मान्यवंत आग्नेलाच्या दुसऱ्या नोवेनांत वांटो घेवंक सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. मान्यवंत आग्नेलाच्या भावार्थाची आनी मिसियोनारी जिविताची आकारणी ताच्या कुटुंबान सुरू जाता. हो दुसऱ्या नोवेनाचो विशय. मान्यवंत आग्नेलाच्या कुटुंबान जगांत आनी पवित्र सोबीन जेजूचे मिसाव नेटान फुडें व्हेलें. दर एक क्रिस्ती कुटुंब गोरावी पवित्र सोबा आसून धर्म परगोटणेच्या वावरान मिसळ जावं क्रिस्ती कुटुंबाक एकेरीत जबाबदारी आसा. आपल्या घराच्या वण्टी भितर जेन्ना आवय बापूय भुरग्यांक बऱ्या मुल्यांनी आकारून हाडटात, तांच्या काळजान देवा आनी पेल्याचो मोग रिगोयतात, बागीवंतपणान आनी देव जाणवायेन तांचें जिवीत भरून हाडटात, तेन्ना एकामेकाक ती बरी खबर जातात. तशेंच एका कुटुंबान शेजार सामार्या आनी आपणाक मेळटा तितले कडेन बरें संबंद सांबाळून कसलोच वेगळोचार करिनासतना तांच्या गरजांक पावतात, तेन्ना सरभोंवतणीच्या कुटुंबा सोवे मिसियोनार जावंक पावतात. आमचे कुटुंब जेजूचे मिसाव शेवटाक पावयतले युक्त जागे जावंक मागुया. ह्या नोवेना वांटो घेवंक तुमकां माय मोगाचो येवकार. ह्या मिसांत वांटो घेवंक रोमारी आयल्यात त्यो अश्यो: आगोंदाच्या सेंट एन इगोर्जेची फिरगोसकारां आनी तांचो पाद्रीगार पाद्री पॅट्रीक लुईस आनी कूर पाद्री बाल्ताजार फेर्नांदीस, आनी तशेंच सांगेची आ लेडी ऑफ मिरिकल्स इगोर्जेची फिरगोसकारां आनी तांचो कूर पाद्री लेल्विन पेरेरा, तांच्या इतिहासा पासत मागुया. त्याच वरवीं इतिहासांवा ह्या मिसांत दिनवासनेचे मीस भेटयता एंटनी आनी वेनुसिया डायस रायात हांव. शोनाया आनी स्टेन बॉजस हांच्या बरी भलायकी मागता सुकुरो आनी एमिफा डिसोजा रायात हांव. बायेचें देणें फावो केलें म्हूण दिनवासता मॉली डायस सांताक्रूज तावन. दिनवासनेचे मीस भेटयता जाकारियस आनी सोफिया वास आगासाय तावन. मान्यवंत आग्नेला मोजोतीन जॉयलन लुकास फेर्नांदीस पिडेंतलो पेकोवणी आनी बरी भलायकी मागता साबास्तिना सोजा वास्को तावन. बरी भलायकी आनी भुरग्यांचें देणें मागता एलिस्टन आनी आलिना डायस कोत्तालीं तावन. बरी भलायकी मागता क्रिस्पिनो आनी एनी डायस सांताक्रूज तावन. सगलीं आमी उबी रावया आनी सुरवातेचें गीत गावया. Co tu mógł dać, ci młodejsi zuk daj, o mógł gundin was tagu, a pleci widu kapitu, duże kutumbek dań zada, pawak wiswas mógł zada.
worry to kabusu Jesu worry jivi soru Tujhe kutum bektai sada Pavat viswas mogu sada Tujhe kutum bektai sada Pavat viswas mogu sada बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो हो एकवट तुमचे सोवे आसूं तुमची सोवे आसूं प्रितीच्या भयणी भावांनो मानिवंत आग्नेलाच्या 97 पुण्याती तयाऱ्याच्या दुसऱ्या नोवेना दिसाच्या मिसा बलिदानान वांटो घेवंक सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. आयचो मुख्य विशय मानिवंत आग्नेलाच्या भावाटाची आनी मिशनारी जिविताची आकारणी ताच्या कुटुंबांत सुरू जाता. मानिवंत आग्नेलाचो कुटुंब दोर पोरगोटणी मानून घेतलोलो आनी दोर पोरगोटणी कोत्तोलो एक जिवाळ आनी युक्त समुदाय जावन जोगांत आनी पवित्र सोबेंत जेजूचें मिसांव नेटान फुडें व्हेलें. दोर एक क्रिस्ती कुटुंब घोरावी पवित्र सोबा आसून दोर पोरगोटणेच्या वावरांत मिसळ जावंक क्रिस्ती कुटुंबाक एक केरीत जबाबदारी आसा. आपल्या घोराच्या वोटी भितर जेन्ना आवय बापूय भुरग्यांक बऱ्या मुळयांनी आकारूंक हाडटा तांच्या काळजांत देवा आनी पेल्याचो मोग रिगोयतात. बागिवंतपणान आनी देव जाणवायेन तांचें जिवीत भरून हाडटा तेन्ना एकामेकाक ती बरी खबर जातात. तशेंच एका कुटुंबान शेजार सामार्या आनी आपणा मेळटा तितलें कोडें बरें सोंबूत सांबाळून कसलोच वेगळोचार करिनासतना तांच्या गरजांक पावतात तेन्ना सोर भोंवतणेच्या कुटुंबां सोवें मिशनार जावंक पावतात. आमचें कुटुंब जेजूचें मिसांव शेवटाक पावयतले युक्त जागे जावंक ह्या मिसा बलिदानान मागुया. प्रदिशा म्हज्या भाव भयणीनो तुमच्या कुटुंबांत दोन पोटगोटणी पाद्राग्नेलाच्या कुटुंबा सारको मानून घेतला काय? दोर पोरगोटणीच्या वावरांत कितली आमकां उर्बा आमच्या कुटुंबांत आसा काय? कितली आमी युक्त काय? हे आमचे मिसाव आमी शात्ती पावंक हो नियाळ करता आसतना आमच्या कुटुंबांत हांवें मिसाव नेटान उर्बेन मानून घेवंक ना, पोरगोडूंक ना जाल्यार मोगाचे भाव भयणो ही आमची चूक वळखून घेवन देवा लागीं बोगसणें मागुया. काळजांतान दूख धरून सोगोट आमी उचारुया. हांव पातकी सोरपोत वेदार देवाक आनी तुमकां भावां भयण्यांनो म्हजो गुन्यांव वाचारून सांगता. मोनाची दोन तोंडां उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत बागेवन सदां सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयण्यांनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपोत वेदात देव आमची काकलूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. Krista kakutku
मागात मोगाचें ना तुमची गोरजां पासत मागात. सर्गीच्या बापा, तुजे विचित्र मांडवळीन कुटुंब तुवें मनशा समाजाची बुनयाद करून दवरली. संवसारांत जेजूच्या पवित्र कुटुंबाची देख घेवन आमची कुटुंबां मोगान आनी विधेयपणान वाडोवं अशें सर्गी तुज्या मोहिमेंत भुरग्यां बरोबर तुज्या आमच्या बापाच्या घरांत संतोशान तुका वाखाणूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करत येवचें सगळें पवित्र आत्मेचें एकपणान जियेता राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक आमेन. हिब्रुवांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. दर एक यादनीक धार्मीक रिती पाळूंक दिसपोटी मंदिरांत आसता आनी पातकां काडून उडोवंक शोकोना तसल्यो भेटोवण्यो परतून परतून समर्पिता. क्रिस्तांव जाल्यार पातकां खातीर एकूच यत्न केलो. बागेवन पावलून टिटाक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्या, तूं तुजे पाळयेन ओसोल आनीक दोडशास्त्रांक पुटवता तसली चाल शिकय. जाणटे दादले मोर्यादीचे, माणसुगेचे, तोजवितेचे, तशेंच बावाटान मोगान आनी सोंसणिकायेन थीर दौड जावचे. तेच पोरी जाणट्यो बायल्यो भोक्तीवन जिविताच्यो जाणवायेच्यो न्हंय चाडयो सांगपी वो सोऱ्याक लबदलोल्यो. ताणें खूद बरें तें शिकोवचें. तांचे कडचे तोन्ने बायलांनी आपआपल्या घोवाचो मोग करूंक आनी आपल्या भुरग्यांची ओपुरबाय करूंक शिकोवची. तशेंच तोजवितोच्यो निर्मळ जिविताच्यो मोर्यादीच्यो आपल्या घोरादाराच्यो दुलोप काळजाच्यो आनी आपआपल्या घोवाक खालत्यो जावंक ताणें शिकोवचें. हे पोरी देवाच्या उतराक बेमान जावचो ना. तोरण्या दादल्यांक मोर्यादीचें जावंक धीर उर्बा दिवन शिकय. लोकांक बरें करच्या वावरान सगल्या वाटांनी तूं बरें देखीचो मनीस म्हूण दाखय. शिकयताय तेन्ना खरेपणान आनी माणसुगेन शिकय. तुजें उलोवप इतलें बरें आनी सारकें जावं दी की तातूंत कसलीच खोट सांपडची ना. तशें जाल्यार आमचेर कितेंच वायट उलोवंक जायना म्हूण पळयोवन आमचे दुस्मान लोजेक सांपडटले. सगल्या मनशांक सोडवण मेळचे खातीर देवाची दुलोबाय दिश्टी पडली. ती आमकां अधर्मी, जिविताची चाल आनी संवसारी आशा माणसुगेन प्रमाणीकपणान आनी भोक्तीन ह्या संवसारांक जियोवंक शिकयता. येवचें आसा त्या सुखाचो बरवसो दवरून म्हणजे आमच्या व्हडट्या देवा आनी सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या दोबाचीक येण्याची वाट पळोवन आमी आतां जियेवंक जाय.
आमकां सोड तोरेच्या कोटेपणांतली सोडोवचे खातीर आनी नितळ केल्ली बऱ्यो कोरण्यो करूंक आशेता तसली आपली काशा पोरसां करून घेवचे खातीर ताणें आमचे पासत आपणाचेंच बलिदान केलें. देवाचें उतोरें. आयकलोल्या देवाच्या उतराक आतां आमचो जबाब जावं दी. बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातान आसा. सगळीं म्हणुया, बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातान आसा. सर्वेस्पर पातयेवन राव आनीक बरें कर. देस भोगूंक आनीक शांतीन जिवंक तुका मेळटलें. सर्वेस्परा सोवें आसूं सगलो तुजो संतोश. तुजें काळीज आशेता तितलें तो तुका दितलो. जबाब. बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातान आसा. बऱ्या मनशाचो जीव सर्वेस्पर राखता. तांकां सासणाचें दायज फावो जातलें. मनशाची पावलां सर्वेस्पर राखता आनी मोगान तांचे वाटेवेलो सगल्यो आडकोल्यो काडून उडयता. जबाब. बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातान आसा. वायटाक फाट कर, बरें कोन्याक लाग. सासणाक तोखता तसलें तुका तिकाण मेळटलें. देस जातलो बरें मनशाचें दायज. थंय तीं तिकाण कोत्तलीं सासणाच्या सासणाक. जबाब. बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातान आसा. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सोमी म्हणटा, कोण म्हजो मोग कोत्ता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप तांचो मोग कोत्तलो आनी आमी ताचे थंय येतल्यो. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. मार्को पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शोभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजूची आवय आनी भाव भयण पावून चोरली आनी भायर रावन ताणें ताका आपोवंक धाडलो. ताचे भोंवतणी खूब लोक बसलेलो आसतना असो ताका निरोप दिलो. पळय, तुजी आवय आनी तुजी भाव भयण भायर आसात आनी तुजे कडेन उलोवंक सोदतात. आनी ताणें ताका असो प्रतिपाल केलो. म्हजी आवय कोण, म्हजी भाव भयण कोण? आनी आपणा भोंवतणी बसलेल्यांचेर नदर भोंवडावन म्हटलें, हीं आसात म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयण. देवाची कुशी करतात तोच म्हजो भाव आनी म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. जेजू क्रिस्ताचें शोभ वर्तमाने. वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रतीक्षा म्हज्यो भावा भयणीनो, पापसाहेब फ्रांसीस कितलो हुस्को ताका आमच्या कुटुंबाचो. आनी ह्या खातीर 2014 आनी 2015 वर्सान ताणें सगळ्यांक बिस्पां घेवन व्हडलो परिशोध केलो. आनी तातूंतलो निकाळ ह्या परिशोधीचो ताणें ही शिकवण एका डॉक्युमेंटा वरवीं आमकां फावो केली. तें म्हणल्यार
आमोरीस लेतिसिया म्हणजे द जॉय ऑफ लव, मोगाचो संतोष. म्हणटच मोगाचे भाव भयणो, आख्या संवसाराचे मन घेवन बाप साहेब कुटुंबाक संतोष आसलेलो पळोवंक आशेता. आनी हीच ती देवाची येवजण. जेन्ना देवान घोवाक आनी बायलेक एकठांय करून हो कुटुंब घडला जाल्यार तांच्यान तांच्या भुरग्यां बाळा सोवें हो संतोष गरजेचो. आनी ह्या खातीर मोगाचे भाव भयणो, बारीक बारीक वस्तूंनी पासून आमच्या कुटुंबांनी आमी संतोशी वो खुशाल जावंक जातात. एक उदाहरण हांव दिवंक सोदतां. लेट प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम हो आपले गोऱ्याब्याची खबर सांगता. तो म्हणटा, आपूण म्हणटा बापाय सांगाताक जेवण हांग बसलो. बापायची प्लेटीन म्हणटा इल्लीशी भाजी आसली आनी आपली आवय म्हणटा गरम गरम चपाती भाजून ताचे प्लेटीन घालूंक सोदताली वो ती घालताली. अशी एक चपाटी ह्या प्लेटीन घालतना ही चपाटी सगळीच करपोल्ली आसली. आनी ताची आवय ताचे बापायक म्हणटा, अरे चूक जाली आं. उलयता उलयता ती चपाटी म्हणटा करपोली. आनी मोगाचे बाबूय न्हू, हो बापूय हो गोरकार तिका म्हणटा, आगो तुका खबर आसा म्हाका म्हणटा करपोलेल्यो चपाती एकदम बऱ्यो लागतात. ती चपाटी करपोली जाल्यार म्हाका खावंक बरी लागतात. ती बाबडी खुशाल जाता आनी वेता. उपरांत लेट प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम बापाय सोवें वेता. कित्याक तो चिंता, अरे बापायक बरें जेवण जाय, बापायक जें ताका जाय तें बऱ्यो बऱ्यो वस्तू मेजार ताका पळोवंक जाय. आनी आयज तो म्हणटा ही करपोलेली चपाटी म्हाका बरी लागली. म्हणटच तो वेता आनी विचारता, पाय म्हणटा तुका खऱ्यांनीच ही करपोलेली चपाटी बरी लागली. आनी मोगाचे बाबून तो म्हणटा, पुता म्हणटा पळय, आमच्याहून आदी ही तुजी आवय उठटा, आमच्याहून आदी उठून सगळें काम करता. रातचें न्हिदोंक पासून वेतना आमी न्हिदले जाल्यार ती कितली लेट येवन न्हिदता. दीसभर हो घरचो वावर करता. जरी तर हांवें हे चपाटीक लागून कितें मोडलेलें जाल्यार कितली कोंत आनी दूख हे म्हजे गोरकानीक आनी तुजी आवयक लागचें ना. म्हणटच तिका आनी हो कुटुंब खुशाल करचे खातीर हांवें वशें मोडलें. म्हणटच मोगाचे भाव भयणो, ल्हानशी वस्त चपाती दी, पूण हीच वस्त जायते कुटुंबान घडलेली जाल्यार घोव वाग कसो खावंक येतलो आसलो, जावं प्लेट फोडटलो आसलो, जावं ती चपाटी शेवटून मारतलो आसलो, संतोष आसचो नासलो. आनी हांगासर बारीक वस्तूंनी मोगाचे भाव भयणो आमी पळयता मोगाचो संतोष तांच्या कुटुंबान दिसती पडलो. आयज मोगाचे भाव भयणो वाचपा तेंच सांगतात. म्हणटच भाग्योन पावलो तितोसाक सांगता, अरे बाबा म्हणटा क्रेदी वच, ह्या विस्तारांत वच आनी तूंय बऱ्यो कोन्यो करतले आनी बऱ्या भाशेन रावतले आनी बऱ्यो वस्तू वरवीं जेतल्या मनशाक म्हणटा विचून काड. आनी इतलेंच न्हय, जे ह्या विस्तारांत आजून पासून फिरगोज्योतांचे हे मिसां पूर्ण जावंक ना, तूं विचून काडलेल्या मदें तांचे वरवीं हे मिसां म्हणटा शांती पावय, हे मिशन म्हणटा हे मिसां पुरें कर. आनी मोगाचे भाव भयणो इतलेंच सांगना, भागून पावलो तितोसाक म्हणटा आतां पळय, तूं म्हणटा आतां जाणट्या दादल्या सवें वच, जे आपसुवार्थी आसात, जे आपलेपणांत आसात, जे आपले जिद्दीन आसात, तांकां सांग सेल्फ कंट्रोल आसूं दी. मान आपल्यो गोरकांनीक दिवंक तांकां शिकय. आनी तो म्हणटा जाणट्या वस्तुऱ्या चडशें वच, बायलां सवें वच आनी तांकां अशें सांग, बिस्त्यो नाका जाल्ल्यो खबरो करिनाकात, तुंय तुमचो वेळ पिड्यार करिनाकात, पूण बऱ्या वस्तूंनी बऱ्या गजालींनी आनी मिसाचें मन धरून तुमचो वेळ सारात. आनी तीच उतरां मोगाचे भाव भयणो भाग्यांत पावलो तितोसाक सांगून म्हणटा, तरणाट्याय दादले सवें वच, तरणाट्याय बायलां सवें वच, तांकां ही शिकोवण फाव कर. आनी म्हणटा तुजें जिवीत तांकां गमोवन दी,
तुज्या जिवितांतल्यान तुजें मिसां पुरें जालें हें तांकां कळोन दी. स्वतान उलय आनी सरळ उतरां देवातान येतात ती तांकां सांग. आनी तेन्नाच म्हणटा मोगाचे बाबय न्हू, तुजे जिवितांतल्यान तुजें मिसां पुरें जाता आसतना इतले जाणांक तूं एक देखीवोन जातलोय, एक नमुणो जातलोय. मोगाच्या भावा भयणीनो, शुभ वर्तमानांत तेंच जेजू म्हणटा कोण म्हजी आवय, कोण म्हजो तो भाव, कोण म्हजी ती भयण जी म्हजे बापाची खुशी पाळटा, जे म्हजे बापाचे उतर आयकता, ताची आज्ञा प्रमाण जियेता, ती म्हजी आवय, तो म्हजो भाव आनी ती म्हजी भयण जावन आसा. म्हणटच मोगाचे भाव भयणो, आयज आमचें जिवीत देवाच्या उतरा प्रमाणे आनी भावार्थान वाडचें गरज आसा. आनी ह्या खातीर पापसाहेब फ्रांसीस म्हणटा तुजो गोराबो जावन आसा एक मुडावी पवित्र सभा. द चर्च बिगिन्स दे. ह्या खातीर मोगाचे भाव भयणो, आयज आमकां काय बरो विशय आयच्या ह्या नोवेनाक आसा. आनी तो विशय म्हणल्यार पाद्र आग्नेलाचो कुटूंब. पाद्र आग्नेलाचो कुटूंब दोर पोरगोटणी मानून घेता. इतलेंच न्हय, दोर पोरगोटणी पोरगोट करून उर्बा दाखयता आनी उर्बेवंत करता. म्हणटच मोगाचे भाव भयणो, आयज हो कुटूंब एक निशाणी, एक गोवा, एक कुणा संवसाराक जाता. न्हय फकत अंजुनकारांक, बोगोर जाल्यार आख्ख्या संवसाराक ताची देख घेवंक आयज हें नवें आमकां आपयता. खऱ्यांनीच मोगाचे भाव भयणो, भावार्थाचो मागण्याचो कुटूंब तो. शिवण सुत शिंवताली ताची आवय. आनी तेन्ना मोगाचे भाव भयणो, सगळीं शेजारी चेडवां येवन तिचे लागीं शिंकतालीं. आनी ती न्हूच फकत शिवण सूत शिकयताली, बोगोर जाल्यार तातूंतल्यान कितलीशी देवाची ओळख तांकां दिताली. आपले मिसांव ह्या आपल्याक आसलेल्या गुणा वरवीं थंय येतेल्या सगळ्या चेडवांक ती सांगताली. माणसू कशी जावंक तांकां शिकोवन दिताली. आपल्या भुरग्यांकूच न्हय पूण शेजाराच्या भुरग्यांक घेवन तांकां दोतोन शिकयताली. आनी ह्या खातीर जायतीं शेजारी भुरगीं मोगाचें ना तांगेर वचून रावंक सोदतालीं. कारण सकाळची 5 ती उठ्ठाली, भुरग्यांक उठयताली, शेजारची भुरगीं जाय आसलीं तांकां उठयताली, आमोरी करून तांकां तांची दोतोन घेताली. पाद्र आग्नेलाकूय तेची आवयन होमवर्क दिल्लो. दर ब्रेस्ताराक आनी दर आयताराक ताणें भुरग्यांची दोतोन घेवंक जाय. आनी पाद्र आग्नेल कितें करतालो मोगाचें नांव, मानिवत्र आग्नेल आयताराचो पाद विगार सांगता तो शर्माव तांकां सांगतालो, तांची दोतोन घेतालो. आनी तातूंतल्यान काय बरी उर्बा हे मिसांवाची आपल्या जिवितांतल्यान दाखयतालो. म्हणटच मोगाचे भाव भयणो, जरी तो तुजो आनी जोण एक कुटूंब वसलो पवित्रतायेचेर भावार्थेचेर बांदलो जाल्यार आनी देवाचे पोरगोटणेन हो आमचो कुटूंब वावुरता जाल्यार इतलेंच देणें देवातान आमकां फावो जावची गरज आसा. तेन्नाच आमचें कुटूंब आशिर्वादाचें जावंक पावतलें. आमी देवाक मानतेलीं जातलीं. जेजू आमकां म्हणटलो तूं म्हजी आवय, तूं म्हजो बापूय, तूं म्हजो भाव, तूं म्हजी भयण. हें भाग तुका आनी म्हाकाय मेवतलें. आनी ह्या खातीर मोगाचे भाव भयणो, हाचो विशय मनांत धरुया आनी आमचे कुटुंबांत पयलो वयलो जागो देवान दिल्ले आमच्या मिसांवांक दिवया. हे लग्न संस्कारांत एकठांय केल्ले वरवीं आमी पयले जाग्यार एकामेकाक गो बायलां कशी विस्वासी रावया. विस्वासाचेर, भावार्थाचेर, मोगाचेर म्हजी बुन्याद घातली जाल्यार जावंक पुरो म्हजे जिवे फातर म्हजी भुरगीं बाळां तांकां बरें मार्गदर्शन आमी दिवया. कितलीं जाण मोगाचे भाव भयण येतात आनी म्हणटा फादर म्हजो पूत आयकना, म्हजी धूव आयकना, सांगल्यार कांयच करूंक तयार नात, हे उतर आयकून घेनात. मोगाचे भाव भयणो, हें कित्याक घडटा काय? तो मागण्याक येना, तो तेर्साक ना, तो आमोरीक ना. खंय तरी आमी चुकल्या मोगाचें. हें नवेना वरवीं आयज दर एक कुटूंब मोगाचे भाव भयणो आमी 2 पोरगोटणी ओळखून घेता आसतना ताची पोरगोटणार जावंक ल्हानूच आसतना भुरग्यांक आमी शिकोवया. ही देव भिरांत, देव जाणवाय, देवाचे मोग, ताचे उतराची ओळख आमी दिवया. तेन्नाच आमचें कुटूंब 2 पोरगोटणी मानून घेतलीं, 2 पोरगोटणी पोरगोटली
आनी इतलेंच न्हय, उर्बेन वावुरतना आमचो आनी हेरांचो कुटूंब आनी आख्खे जगांत आमी दोन परगोटणार जावंक वो दोन परगोटूंक देवाची कृपा आमकां आसतली. हें देणें आमकां सगल्यांक फाव कर म्हूण बापाचो आदार आनी बापाची कृपा आमकां मागून घेवया. आमेन. सगळीं उबी रावया आनी हे वेळार आमची मागणी आमी बापा मुखार दवरुया. आमच्या बापसाहेबान बिस्मांनी, याज्ञिकांनी आनी म्हत्वाच्यांनी क्रिस्ती पोजीची सेवा करतना सदांच देवाच्या मोगान आनी एकामेकाच्या मोगान बोल्लोले गोराबे बांदून हाडून वावुरल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. विस्वासान मागता बाबा, आमकां दोळीन आयकून घे. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी सगळ्या धर्माच्या लोकांक आपआपल्या धर्माच्या मुळ्यां प्रमाणे आपले कुटुंब चलोवंक सगळीं सोंपेपणां दिवंक वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. विस्वासान मागता बाबा, आमकां दोळीन आयकून घे. आमी क्रिस्ती भावार्थ्यांनी देव दिता त्या तरेतरेच्या उपेगांनी देवाच्यो वाटो समजून घेवंक आनी त्यो जतनायेन शिकून त्याच वाट्यांनी चलोवंक आनी दुसऱ्यांकूय त्यो शिकोवंक आदार दी म्हूण देवा लागीं मागुया. विस्वासान मागता बाबा, आमकां दोळीन आयकून घे. आपल्या कुटुंबान भुरग्या बाळाच्या देण्या खातीर मागतल्या सगळ्या काजारी जोड्या पासत मागुया. देवान तांकां फळां बरीत करून भुरग्याचें देणें फावो करून तांचें कुटुंब खुशालकायेन भरूंक म्हूण आमी मागुया. विस्वासान मागता बाबा, आमकां दोळीन आयकून घे. आमच्या दूर एका कुटुंबान देवाचें स्नेह सोदांकाल भोगूंक आनी आमच्या कुटुंबांनी मोग, सोंसणिकाय, बोगसोणें, मोयपास आनी एकामेकाक वेळ दिवप आनी पवित्रताय वसूंक बापा लागीं मागुया. विस्वासान मागता बाबा, आमकां दोळीन आयकून घे. सुर्गीचे बाबा, सुरवातीक आमचे ब्रादरान जायतीं इंतेसांवां वाचल्यांत. तीं इंतेसां मनांत धरून आयज 2 रोमाऱ्यो हे मिसाक आयिल्ल्यो आसात. मिलार सायबीण मायची फिरगोज आमची सांगेची आनी तशेंच 7 आनाची फिरगोज आमची आगोंदेची. हे पोरजेचेर तुजो आशिर्वाद घाल. आमचे आनी हांगा सोमेस्त हाजीर आसलेल्यांचे कुटूंब मोगाचो संतोश, द जॉय ऑफ लव करूंक ती वावरूं म्हूण तुजो आदार मागता. रॉयडन कार्लो फेर्नांदीस आपलो जल्म दीस समोरुंतना ताचेय पासत मागता. आनी हे भाशेन आमकां तुवें दिल्लें मिसा शांती पावंक खरी उर्बा आनी नेट आमकां फाव कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. Papa, nam chila
देखून आमी ही तुझी भुरगीं आखी प्रितू करता वेदी तिचेर तुका समर्पिता संवसारांतली सर्वार सोसणी मोगाल बाबा केदू मादून हें सामकेले वोडूले पण ताटान काशीन दितांव घालून तुका आमचें हें सिनोरपण. अशें भाव भयणो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोरपोदवेदा देवा बापाक मानता तसलें सावन म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर नोंदून घेव. बाबा, शांतीचें आनी एकवटाचें बलिदान आमी तुका भेटयता आनी आमची कुटुंबां तुजे कृपेन आनी शांतीन भर म्हूण तुजे लागीं हात जोडून मागता. तुजे पुता जेजूचे नांवे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोबी आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. ओयोशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सोर पोदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर काळे आनी सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे दिनवासनेची तुका कसलीच गरज ना. तरी तुका आमी दिनवासता जाल्यार हें तुजेंच आमकां आनीक एक देणी. आमचे दिनवासनेचे प्रार्थनान तुजी वडवीक बिलकूल चोडना. तरी असलें प्रार्थना करून क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमीच तुजे कृपेंत वाडत वेता. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दळबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. Povit, povit, dळबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्गांनी संवसार भोल्या तुज्या वैभवान उसर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराची नांवी येता ताका सोय उसर्गी तुका सोय सोय. बाबा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची चोर. ज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरोन सोसूंक वेचे आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेसपुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकाची बोगसणी मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूढ पोरगोठुया. सुम्याची
बापाजीच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतीपण उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आदी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका देन वाचता आनी जेची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रितमेचे विस्तारले तुजे पयस बिचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलिप नेरी काडेल आमचो गवळी बाप, सिमियांव आमचो आदारी बिस्प आनी सगल्या यानिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इस्तागोतीक मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पयसुळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माय सांगाती तिच्या पोती भाग्योन सोसे भाग्योन दोन दुतां आनी सर्व कालीन तुका मानवल्यान त्या सगल्या भोगता बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाताक तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा सर्वंदोनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. मोगाच्यान दीत धरुया. आमचे कुटुंब मोगाचो संतोष जावंक माल्लो उलो पाप साहेबान मानून घेतना मिसां ओळखून घेता आसतना आमचे कुटुंब मोगाचो संतोष कर म्हूण जेजू शिकयल्या प्रार्थनांतल्यान बापाचो आदार आमकां मागून घेवया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तूं कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडोग्रास आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां टायण्यान पडोवंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दोगने जिवितां सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीचे सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान रेखता. तर आमकां उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकातांतली वाटाय. कित्याक रासवटी बोगे आनी मातृशी सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता. असतो जेजू ह्या वेळार आमकां म्हणटा म्हजी शांती तुमकांय दिता. आमचेर पातकाचें न्हय पोसुबेचे भावार्थाचे दीस घाल. आमचे कुशे पळोवन तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. जो येता रास व्हड चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. खुशालकायन आनी मोगान एकामेकाक शांती दिवया. क्रिस्ताची शांती. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. असतो जेजू देवाची शेळी जी कुटुंबांत आमकां एकठांय धरून संतोशी करता तोच तो जेजू. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या ते म्हणजे भितरूनचे म्हाका फावना पूण तेका खातीरान म्हाका बोलाकी मेवतली.
prytwyr zachrzydliwo, zata sorgar sotos tuzo, zata prytwyr zachrzydliwo, zata sorgar sotos tuzo. Bukik lagun, pirik lagun, baboy rotan, tukik bulun, solyami, sonsar fulun, duka pusu, kalsa pusu, kursi buktan, pangrok niso, mormon shachi, divli peito, kursi buktan, pangrok niso, mormon shachi, divli peito. जेजू आमच्या काळजान आयलोलो आसा. ओगेपणान ताका येवकार दिवया आनी ओगेपणान आमच्या काळजान थान ताका दिनवासुया. सगळीं उबी रावया. प्रार्थुया. प्रत्योन बाबा, सर्गीचो उंडो दिवन तुवें आमकां दादोशी केलें. तो दिता ते घोटायेन ह्या जिविताच्या हाल उपरोत ह्या मोदें पवित्र कुटुंबाचे देखी पोरमोणे जिवन स्वर्गार तुज्या भुरग्यांक तुवें तयार केलाय तें इनाम सोडूंक आनी सासणांक तुज्या मोहिमेंत कुटुंबाचो सांगात बगोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सगळीं बसुया. आयच्या मिसांत वांटो घेतिल्ल्या आगोंदाच्या सांतान इगोजेच्या फिरगोसकारांक आनी तांच्या पादविगाराक पाद्री पॅट्रिक लुईस आनी कोर पाद्री बाल्ताजार फेर्नांडीस आनी तशेंच सांगेच्या आलेडी ऑफ मिरेकल्स इगोजेच्या फिरगोसकारांक आनी तांच्या कुराक पाद्री लेविन पेरेरा आमचे काळजान थान दिनवास. तुमी तोकोस घेवन पयस थावन तुमच्या फिरगोसकारांच्यो रोमारी हांगा हाडल्यो म्हूण मान्यवंत आग्नेल सदांच तुमच्या जिविताच्या सगळ्या कठीण परिस्थितीन तुमचो मोदेस्ती आनी आलाशिरो जावचो. खेरीत इतिहासा पासत मिसां तुमच्यान ऑफिसान दिवंक येतात. इंग्लीश आनी कोंकणी बायबल डायरी 2025 वर्साक ती विक्रेक आमच्या पुस्तक शाळांत आनी इन्फॉर्मेशन डेस्क हातूंत मेळटा. आमच्या पिलाचे संस्थेंत पाद्री जावंक सोदतल्या सेमिनारिस्टांक तांच्या शिकपांत आनी आकारणेंत आदार दिवंक कोणाकूय खोशी आसा जाल्यार आमच्या बसीस डेस्क ऑफिसांत वचून मेळचे. ह्या वर्सा आमी सेमिनारीच्या एनेक्स बिल्डिंगांत पिलार मिशन एक्झिबिशन तयार केलां. पिलारचे मिशनार वेगवेगळ्या गांवांनी वचून जेजूचें शुभ वर्तमान परगट्टात. त्या त्या गांवांतली संस्कृताय ह्या प्रदर्शनांत दाखयल्या.
ताची उक्तावणी कालच्या दिसा आमच्या आदारी बेस सिमांव फेर्नांडीस हांच्या हातांतल्यान जाल्या. मागता सगळ्या थंय तुमी थंय वचून बरे भाशेन पळोवंक आनी तुमच्या मिशनरी पुतांचो वावर अणभवूंक. तशेंच आमच्या आदारी बिस्प सिमावन सेकंड एडिशन अंडरस्टँडींग वॉट वी सेलिब्रेट ह्या पुस्तकाची उक्तावणी केल्या. ह्या पुस्तकार पवित्र मिसाचे भाग आनी आमी मिसाचे भेटेन कसो वांटो घेवचो हाची म्हायती दिल्या. तुमचे लागीं मागता हें पुस्तक विकतें घेवंक तुमचे भक्तीन गिन्यान वाडोवचें. आमच्या पुस्तक शाळेंत तें पुस्तक विक्रेक मेळटा. ह्या फाटल्या कांय वर्सांनी तुमी पळयतात बरे भाशेंत मिसांत वांटो घेवंक जाता तसलें वातावरण रचून हाडूंक आमी मिसाचो पांडाल व्हडलो आनी सोबीत घाला. कांय जाणांनी उदार मनान आदार दिला. तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. जायतो खर्च फारीक करचो उरला. तुमकां कोणाकूय पांडालाचो खर्च दिवची खोशी आसा जाल्यार आमच्या ऑफिसांत येवन दिवन येता. मान्यवंत आग्नेला वरवीं देवान तुमचेर आनी तुमच्या घराब्याचेर भरपूर आशिर्वाद घालो म्हूण मागता. मोगाळ भावानो आनी भयणानो, आमी आयज पिलाच्या दोंगरार आमच्यो गरजो आमची पिडा घेवन आयिल्लीं आसा. आनी अशीच आमची जायतीं भावां भयणी आपले इतिहासांव मान्यवंत आग्नेलाच्या पांयां सरशी दवरता आनी तांकां पेकोवणी तांची गरज पुरी जाता. तर आमकां पळीत करूंक लायता लोतोली सावन तेरेसिना कार्वालो. म्हज्या मामीक काळजाक बुराक आसलो. गेल्ल्या वर्सा तिचो काळजाचो बुराक सामको चड वाडलो. तिका 73 वर्सां आसलीं आनी ऑपरेशन करूंक जायना आसलें देखून दोतोरान तिका वखदांचेर घातली. तिच्या कुडीच्या सांद्यांनी रगत सारकें खेळनासलें. 2023 वर्सा ओयतुंबराचे पयलीर ती घरा एकली आसली तेन्ना तिका कितें तरी जावंक लागलें आनी तिचो स्वास बंद जावंक लागलो. आमी तिका तिच्या सोदांच्या दोतोराक दाखयली आनी ताणें तिका तपासली आनी सांगलें आतां तिचें चड जालां आनी आपणा लागीं कांय जायना म्हूण. तुमी तिका GMCंत वो आपोलो हॉस्पिटलांत व्हरात. त्या वेळार थंय दोतोराच्या क्लिनिकांत मान्यवंत आग्नेलाचो एक फोटो आसलो. थंय हांवें मान्यवंत आग्नेलाक उलो मारलो आनी मागलें मांयक बरी कर म्हूण. त्या उपरांत हांवें दोतोराक सांगलें म्हाका नाका तिका दुसऱ्या हॉस्पिटलांत व्हरूंक. म्हाका कसलो तरी एक उपाय सांग. आनी जायत्या वेळान दोतोरान एक उपाय सांगलो. त्या सांजे सोनोग्राफी करूंक ताणें आमकां चीट दिली. त्या उपरांत आमी घरा आयलीं आनी हांवें मांयक मान्यवंत आग्नेलाच्या फोंडाची माती उदकान घालून पिवंक दिली आनी मागलें तिका पेकोवणी फावो कर म्हूण. त्याच सांजे आमी सोनोग्राफी केली तेन्ना अजाप म्हटल्यार रिपोर्ट नॉर्मल आयलो. ताचेर बुराक नासलो. तोच रिपोर्ट घेवन हांव दोतोराक मेळूंक गेलीं. दोतोर सारको तोटाक जालो. एका म्हयन्या पयलो काडलोलो रिपोर्ट ताणें मागलो. त्याच म्हयन्यान टेस्ट केल्लो रिपोर्ट बुराक आसा म्हूण दाखयतालो आनी आयज सांजे टेस्ट केल्लो रिपोर्ट नॉर्मल दाखयता. दोतोरान म्हाका विचारलें तुवें तिका कितें दिलाय की तिचो रिपोर्ट नॉर्मल आयलो आनी बुराक ना जालो.
हांवें सांगलें तिका हांवें मानियोन आग्नेलाची माती उदकान घालून पिवंक दिल्ली. दोतोरान अजाप जावन म्हटलें की तिका मानियोन आग्नेलानूच बरी केली. आतां ती सामकी बरी आसा. देवा कारगां दिता आनी मान्यवंत आग्नेलाक दिनवासता आनी उपकार आठयता आनी ताका बेगीच सांत म्हूण पोरकोटूंक मागता. तर मोगाळ भावानो आनी भयणानो, आमची मागणी भावार्थान मान्यवंत आग्नेलाचे मजतीन देवा सोशी आमी उबारुया आनी ह्या मागण्यांत वांटो घेवंक आमी सगळीं उबी रावुया. मान्यवंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणें. सोर पदवीदार देवा, सोद पदवीदार देवा, आमच्या सर्गीच्या बापा, आमच्या सर्गीच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर आमची सोडवणी खातीर तुजी मांडावळ तुजी मांडावळ दिनवाशी मोनान दिनवाशी मोनान आमी वळखता आमी वळखता आनी त्याच खातीर आनी त्याच खातीर तुज्या विचून काडलेल्या सेवका तुज्या वेंचून काडलेल्या सेवका उदेशी ओचोऱ्यां लेगून चोऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परीत चलूंक जाय आमी कशे परी चलूंक जाय हें दाखोवंक हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक तुजो विस्वासी सेवक मान्यवंत आग्नेल मानिवंत आग्नेल एक नमुनो कसो एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मान्यवंत आग्नेलाच्या मानिवंत आग्नेलाच्या भाग्यवंत जिविताची देख भाग्यवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्या पुरो म्हूण आमी घेवंक पावल्या पुरो म्हूण काळजांतान मागता. मागता. तशेंच आतां तशेंच आतां मान्यवंत आग्नेल मानिवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदबरीत जिवितान जेजूच्या अनंतबरीत जिवितान भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार. उपकार. ह्या वेळार तुमच्यो गरजो घालात. एक खुणा कशी एक खुणा कशी फावो कर म्हूण विनयता. म्हूण विनयता. मान्यवंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणें. अगोनीत काकुतीच्या देवा, कोणी काकुतीच्या देवा सोडपोट पडून पडून तुज्या पांयार सोडशी आमी मागता. मागता. व्हडा विस्वासान विश्वासान तुजी खोशी तुजी खोशी आनी आमच्या बरेपणाक आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार उपकारता जाल्यार मान्यवंत आग्नेलाक मानिवंत आग्नेलाक सांताचो मान सांताचो मान फावो कर. फावो कर. आमचे पवित्र सोबेचे आमचे पवित्र सभेचे इगोजेचे इगोजेचे उगोड पडगोटणे उद्देशी कोणी उद्देशी मागता आमच्या सोम्या मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे नांवी. जेजू क्रिस्ताचे नावे. आमेन. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. वचून यात तुमचें कुटुंब मोगाचो संतोश सांग आनी तुमकां दिल्ले मिसा शांती पावंक शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार